वर्सां कशें कितें करपाक जाय तें आमी योग्य सर एक मेजर मुद्दो म्हणजे नेव्ही सध्या डेमोलिशन करता लोक पीडीए आणि टीसीपी क्लेम करता सर जितके तेंचे कडेन बी चर्चा करून जे कितें करपाक जाय ते प्रोसेस चालू आहा मुख्यमंत्रीक बी खबर आहा पूण त्याच बरोबर कितें आहा की हो सबज्युडिस मॅटर आहा हांव तुका मिडियान कितें म्हणून सांगतो लीड एश्युरन्स आहा कार्डियक एम्ब्युलन्स कांय लोकांनी चिकाली हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी उल्लेख केला ते जावंक जाय त्याच बरोबर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या सडा एरियान जे बांदतात ते करपाचे सरकार कमिटेड आहा त्याच बरोबर वर्कराचे जे संकल्पान विशय काढला ते इतल्या वर्सां जाले सरकारान ऑलरेडी इन प्रिन्सिपल फायनल स्टेजीचेर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून 7 वर्सांचे वयर जाल्ले लोकांक रेग्युलरायज करपाक जाय म्हणून ते ऑलरेडी घेतलेले आसा आणि ते प्रोसेस इज ऑन लेट कन्क्लूड द प्रोसेस डीएमए कडेन परत बसून हांव चर्चा करता त्याच बरोबर तेंचे जे कितें वॉर्ड्सान कावन्सिलराचे जे कितें कामां आहा ह्यो कामां आयजचे दिसुडा मिटिंगेन घेवन कितें योगायोग आयज मिटिंग आहा तेंचे प्रपोजल घालूंक लायलाय आनी त्याच बरोबर तेणी जे कितें उल्लेख केला लोकांचे कितें विशय आहा डिपार्टमेंटली कितें विशय आहा ह्यो सोडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो तेंचे लोकांनी आपले एक्सप्रेस केले आनी खुबशे विशय ताणें इमिजिएटली करून घेतले जशें कितें आमी ताका एक डिमांड केलो कार्डियक युनिट एम्ब्युलन्स आमकां एक जावची म्हणून आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांत सो ताणें इमिजिएटली विदीन 2 मंथ्स आमकां करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा जे आमचे हॉस्पिटल जे सड्या भागान आमी एक हॉस्पिटल 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालपाक सोदता ते ऑलमोस्ट इन पायपलायन ऑन द फायनल स्टेजीचेर आसा जे आपल्या कडसून सपोर्ट जावं ताणें फूल सपोर्ट दिलो आसा सगळे सँक्शन केल्लेले आसा सो असो सपोर्ट मेळिल्लो आसा त्याच प्रमाणे आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो इश्यू आसा तो ताणें सॉर्ट आउट करून घेतलो आसा इमिजिएटली JPWDचे आमकां कनेक्शन मेळना वॉटर कनेक्शन ते इमिजिएटली आयच्या दिसा भितर हे विका भितर करून घेता म्हणून सांगिल्लें आसा जे वर्कर्सांचो इश्यू आसलेलो जे म्युनिसिपालिटी वर्कर्सांचो इतली वर्सां जाले बावडे जे त्रास काडटा हे वर्कर्स तांकां जी डिसिजन आसली ती 10 वर्सांच्या वयर जी आसा आयज आमच्या मिनिस्टरान सांगला 7 वर्सांच्या वयर कोणाक जाला पळय तांकां सगळ्यांक आमी ऑब्जर्व करतले सगळ्यांक आमी घेतले म्हणून सांगले सो एक इट इज अ बीग थिंग जो आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लेले आसा आमचे स्पेशली हे वर्कर्सांक लागून त्याच प्रमाणे जो आमचो दाबोलीचो इश्यू आसा जो नेव्हीक लागून जो इश्यू जाल्लेले पळय ते तेंचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा येयलेले आसा सगळे जाण तेंच्यांनी तो विशय मांडलेलो आसा कित्याक ते नेव्ही फक्त पीडीएक ब्लेम करता सो तोवूय विशय ताणें घेतलेलो आसा आनी ताणें तो सबज्युडिस आसल्या कारणान आपल्याक कितें कायद्या प्रमाणे करूंक जाय तें आमी करतले हे लोकांक सगळ्यांक आमी हेल्प करतले म्हणून हें आश्वासन दिलां म्हाजो एक मेजर कन्सर्न आसलेलो तो आमचे सगळे भोगद्याकाराचे लोकांचे घरांक लागून जेटीच्या लोकांच्या घराक लागून थंयसर रिटर्निंग हॉल बांदपाक लागून कित्याक घरां थंयसर कोसळटा पावसा दिसांनी लास्ट इयर हे गेल्या पावसाक कोसळ्ळे 2 घरां सो थंयसर सगळे कडेन आमचे रिटर्निंग हॉल बांदपाचें चालू जाल्लेलें आसा हांवें न्यू प्रपोजल घातलें रिटर्निंग हॉलाक ते आत्ताच्या आत्ता ताणें म्हाजे कडसून घेतला ते आनी आयजूच 3:30 जी मिटींग आसतली थंयसर ते सगळे क्लियर करून दिता म्हणला सो ही बेनिफीट आसा ते आमचे सगळे मुरगांवचे बोगद्याकारांक आनी जेटीकारांक मेळटलो न्यू रिटर्निंग हॉलाक लागून सो हेजे पेक्षा खुबशे म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आसा बट ही मेजर एश्युरन्स जी आयज मेळ्ळी आनी हे आनी आमचो तो मिनिस्टर असो आसा की एकदां उतर दिले की तो करून घेतलो आनी करून दितलो